जोसफ लोबो हाका सर्गींचें सूख मागून मिसाची बॅट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो भरून भोक्तीपणान ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परेन आयज आपलो वाडदीस समरुमता एग्नेस वेगस हे आमचे PPCचे सेक्रेटरी, ताचेर ताच्या पतीचेर आनी ल्हान दुवेचेर आमी आशिर्वाद मागुया. फातिमा फेर्नांदीस ताकाय आनी ताच्या कुटुंबाक आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज निमाणी सायबणीची बॅट ह्या तालिगांवच्या गांवांत जातात. जेजुईन सिल्वेरा दोनरे वाड्यांत ह्या कुटुंबाक सायबीण मांयचे मोजतीन ह्या कुटुंबाचे शुभ आशिर्वाद मागुया. ह्या वरवीं सायबीण मांयच्यो बॅटो आमच्या गांवांत सोंपतात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या दिवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जिवन नजो. तुजे कुशे काल आमी जिवनच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाण जावंक आनी तेंच कुशें मनान आनी सुटसुटायेन करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो खरो देव तुजे सवे आनी पळयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. एस्तराच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी आपले पोजेचो जीव संकश्टान आसलो तो पळोवन एस्तर राणीन सर्वेस्पराक शेरोना गेली. सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थन केलें. म्हज्या दोनया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव, हांव एकसुरी. तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजोच जीव हांव आतां संकश्टान घालूंक वेता. म्हज्या भुरग्यापणार्थावन म्हज्या घरान म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळ्या राष्ट्रां मदले इस्रायल पोरचेक विचून काडल्या आनी सगळ्या पुर्विल्ल्या लोकां मदें आमच्या पुर्वजांक सदांकाळ तुजें जायज जोडून निवडून दवरल्या. आनी तुजे भासावणे परवणे तुवें तांकां वागयल्या. सर्वेस्परा आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बोल दाखय. देवाच्या राया आनी सोड पदवेदारा दोनया म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतलीं तेन्ना बुलयता तसलीं उतरां म्हज्या तोंडान घाल. तांच्या काळजान आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी ताच्या भागेल्यांचो
भस्म जावं दी. पूण आमकां तुजे पोदवेन सोडूय. सर्वेस्परा म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचे उतोर्ये, देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावं दी. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हणुया, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थून आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जोबा, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तूं बरो आनी विस्वाशी, सप्ता परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारता त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धिरान बरलोय. जोबा, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक वाला तोपता. तुज्या हातांतले म्हाका रोचल्याय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जोबा, तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यान आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता तांकां सदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सदांच गावता, आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातोर दितलो, आनी मासळी मागली जाल्यार ताका सुरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत, तुमी वायटोवीन जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचें तांय करचें म्हूण तुमकां जाय, तशेंच तुमी दुसऱ्यां तांय सदांच करात. हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. कोंकणी तुका प्रिस्त. प्रितीच्या बाबणो, जी मागतात तांकां मेळटा. एवरीवन हू आस्क्स रिसीव्स. कितें मागतात आमी? आमी सगळें जिवितांत बरें तें मागतात न्हू. बरें जिवीत मागनाय, बरी भलायकी मागनाय, बरें काजार मागनाय, बरो न्हवरो, बरी व्हंकल मागनाय, बरी सर्वीस मागना. आनी इतलें बरें मरण लोकूच मागताय न्हू. तुमी सगळीं चोयताय ते भशेन तुमकां केन्नाय बरें मागलो ना दिसत म्हाका न्हू. सगळीं म्हाका चोयता हांव आनी कितें 8वें उलय दिसा एलियन लँग्वेज उलय दिसता न्हू. सगळीं बरें मागताय ना. हें जायत पाट जाता म्हाका चोयता अशें, आरे हांवें कितें उलयता. सगळीं आमी बरें तें मागतात, पूण कोण मागना बरें आकारलोलें कुसेन्स. नो वन आस्क्स अ वेल फॉर्म्ड कॉन्शियन्स. सारकें न्हू. कित्याक निमाणी गॉस्पलाची लायन शुभ वर्तमानाची ओळ काबार जाता. तुका जें केल्लें नाका तें दुसऱ्यांक करी नाका, आनी तुका जें कितें केल्लें नाका तें दुसऱ्यांक करी नाका म्हणटाना तेदोन तूं कोडों जाय बाबा. कुसेन्स सांगत तुकें. आमकां आयज सगळें आहा बरें आमी मागिलां. जायत जाणांगे कडेन कंप्लेन जाय, बरें मागोन केसो फायदो? आमगे जिवितांत अदृश्टूच, आमगे जिवितांत त्रासूच, आमगे जिवितांत कोश्ट 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 जाल्यार बरें आनी मागोन केसो फायदो?
जायते पावटी हे उदृश्ट दिल्यात, जायते पावटी हे कोश्ट दिल्यात, जायते पावटी हे त्रास दिल्यात. तुवें बरें मागील आसता लगूत कित्याक तें बरें घेवंक तूं आजून तयार जालना. देखीक एक भुरगो पाद्री जावपा तयार जाता. सगळीं 8 वर्स केलें म्हण तेका ओडीन करपाचो ना, जायते पावटी ओडीन म्हणटाय बिस्मा सांगताय ना, मातशें तेका फाट दवर कित्याक आमकां नदरेन दिसता आमी तेगे आकारणी कोत्तेलो ना, आजून तो पुरतो जालना. तें शिकिल्लो आसतलो, वर्सां पासार जालो आसतलो, ही मस्ट हॅव पास्ड आउट द इयर्स, बट स्टील ही इज नॉट रेडी येट. ही इज स्टील नॉट येट रेडी फॉर ऑर्डिनेशन. सो बऱ्यांतलें बरें घेवंक तो आजून तयार जालना. तेका लागून तेका कुसेंस गरजेचें प्रितीच्या बाबळीनो. ह्या वर्साक जेन्ना GCTVचेर हांवें पयली फुरसाची वाट केली, म्हाका दिसलें ऑथमॉस चोयता, पवित्र आत्मो दोनी ऑथमॉस शिकोय, द लॉर्ड स्पिरीट इज गायडींग मी दॅट आय शूड रिफ्लेक्ट ऑन द होली कॉन्शियन्स. कुसेंस गरजेचें. आमी सगळें नियाळटा पूण कुसेंसाचें नियाळूंक आमी चुकता. कित्याक संवसारांत हेर जायतीं मरण आहात. वोदांतलें व्हड मेळ म्हणटाय तें कुसेंस. वॉट हॅज डायड, देर आर मेनी डेथ्स. हें मेलां तें मेलां, बट एमंग देम इज द बिगस्ट डेथ इज द डेथ ऑफ कॉन्शियन्स. तेका इतलें वायट, इतलें मनशाक दूख, इतल्या मनशाक पिडापीड, इतल्या मनशाक सोंसप, देवा अपमान आहाच. पूण संवसार मनशाळ नदरेन आमी जेन्ना रिलेट करता पळय, कितलें म्हूण दूख, कितली म्हूण त्रास, कितलें म्हूण सोंसप, कितलो म्हूण दुवाळो, कित्याक मनशाचें कुसेंस मेल्लें आसा. भुरगीं आहात तांकां कुसेंस आकारून येल ना. आकारपाची जबाबदारी आहा तांचें, कुसेंसूच ना. हिंगा आमी चुकताय प्रितीच्या बाबीन. जेन्ना जेजू म्हणटा तुका कितें केल्लें नाका तें दुसऱ्यांक करिनाका. आमी मनशागे चाल चलया, जें आपणाक केलो नाका तेंच कोता. दुसऱ्यांक दुखयता, दुसऱ्यांक रडयता, दुसऱ्यांक अपमानायता, तेंच चलता संवसारांत. कित्याक कुसेंस ना. जायते पावटी आमी म्हणटा, अरे तूं तें कित्याक दुखयता, तूं कितें बोगना, आर यू नॉट फिलींग एनीथींग, वाय आर यू हर्टींग हिम, वाय आर यू मेकींग हिम क्राय. तो म्हणटा म्हाका बोगोता, म्हाका खुशालकाय बोगोता. थोडे आसता हिंगा दुस्मानाक रडोवपाक, दुस्मानाक स्वताच्या दुस्मानागे बार ब्रेस्तार आनी तेर सुक्रार करूंक तेंकां खुशालकाय बोगोता. तेका लागून इमोशन्सांचे फोकस कोनाका. साम हॅव नेगेटिव्ह. थोडे जल्मान ताम सॅडिस्ट. तेंक दुसऱ्यान दूख दिली बगोर तेंक खुशालकाय मेळना. दुसऱ्यान दूख दिली ते सा खुशाल. तेका लागून इमोशन्सांचे फोकस कोनाका. फोकस ऑन द कॉन्शियन्स. कुसेंसाचे अंतस्करणाचे नदर घाल आनी मूड सायबा म्हाका कुसेंस कितें सांगता, हांव हें कोत्तें सारकें वो सारकें न्हू. सगल्यांक एक कुसेंस कितें ना कितें सांगूंक जाय, जें हांव म्हगे एक्सपिरियन्सान सांगता. इवन जेन्ना म्हाका राग येता आनी कितें वायट करून सुद्दां टाक्कोन कितें तरी म्हाका जाता. इद एक ताळ एक आयकूं येता, वयता थिंगसा दूख अर्दी सारकें ऑज पळो जाता. कुसेंस सांगोताच. फकत आमी आयकनाय, फकत आमी जागृत नाय, फकत आमकां खबर ना बाबा हिंग कुसेंस आहा. तेका आयज हेर सगळें बरें मागतना मागात कुसेंस. आनी हेर सगळें कडेन मेल जाल्यार कोंता येता, पूण जिवीत जियेतना कुसेंस केन्नाय मरूं जायना. नेवर अलाव युअर कॉन्शियन्स टू डाय. कुसेंस मेलें देवागे ताळो तुजे भितर बंद जातलो. आनी मागीर चोय बरें घडये तूं अमकें जियेलां, इतलें बरें जियेलां, इतलो वायट करतलो. लोक म्हणटा पयलीं बरो आहलोलो, आतां कितूच केस जालो तो चोय. कित्याक केस जालो? कुसेंस काबार जालें. हें जावंक आमी सगळीं आमकां करपा मागुया. प्रितीच्या बाबडीनो घडये सुरवातीच्या उतरांक हांव म्हणूंक चुकलो. आयज पाप साहेब वेचून आयिल्ल्यार 12 वर्सां बगतात. तो घडयो उगीच रावया. आनी हे वेळ हांव भारतीयांची मागणी कोना, पूण ताचे पासत आमी मागुया. बरी भलायकी ताका मागुया. दोतोर म्हणटात
तो हॉस्पिटलांत आहा बरो पण आनीक थोडे दीस दवरचे पडटले फॉर ऑब्जर्वेशन. 8 वर्सांची पिराय सोंपी न्हू येदी व्हडली पवित्र सभा चलोवंक. मागुया कृपा ताका. आनी शेकीन देवाची खुशी ताच्या जिवितांत आनी आख्खे पवित्र सभेच्या जिवितांत जावंक आमी मागुया. बापा, आमी आमच्या पाप साहेबा पासत मागता. दयेन आमचे मागणी आयकून घे आनी आंकवार मरेचे विनंतीन ताचेर आनी आख्खे पवित्र सभेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. विठोदेक आमी गायन गावया. C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय आखो संसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय कशें ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता. 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 म्हज्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान बळवे आमच्या पवित्र देशा आदावा सर्वेस्वर वादून घेवन सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, आमच्या ओत्रेक तुका मानून तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक वावरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करून खावं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर काळीन सुद्दां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी तळकाळजान पास्काचो गूढ संतोशान समरंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वर्सां हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडितां आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सत दोलबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मिलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वा जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरा आमच्या आस्बिस्मा, सिमिया आमच्या अशलेर विस्मान सगळ्या यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडमंडळात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत को. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत को. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती.
ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगलीं सुभागी सोमयान तुमचें तेरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजु가 आमच्या कडच्यान शेवताना गायन गावया म्हजें मासू कोरें काण D30 5 60 आनी 3 D30 पेज 63. म्हजें मासू कोरें काण जागून पडे आकोरसान काळजाक तुमच्या प्रार्थुया. देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमची काळजां नवी कोर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दोन तीन कळवण्यो. पयली कळवणी आयज नोमशेन तांची जुबलीची तयारी सुरू जाता आयज आनी फाल्यां 5:30 वाजता तेच उपरांत मीस आनी मागीर रेतीर जाता ते परी टॉक आसतलें. कोणाक खुशी ताणें थंय वांटो घेवंक येवची म्हूण मागता आयज आनी फाल्यां. फाल्यां शुक्रार म्हणटो सकाळीं मिसां इगोर्जेन 6:30 आनी 7:30 सदांचे परी. सांजे 5:30 वाजता भायर आंगणांत आमची कुर्साची वाट आनी मागीर भितर मिसाची भेट. भक्तीपणान कुर्साचे वाटेन वांटो घेयात कित्याक पाव साहेब सुचयता त्या प्रमाणे ह्या जुबली वर्सांत आमी कुर्साचे नदर घालुया. कुरीस आमकां बरो आसो कित्याक आमचो सडवंडार ताचेर मेलो. आयचो दीस पाप साहेबा पासत मागून सारात. 12 वर्सां जालीं तांणी जुट्टी घेतल्यार जायतें ताणें पळयलां, जायतें ताणें शिकयलां, जायतें ताणें केलां. देव जाणा आनी तो जाणा. ताचेर आशिर्वाद मागुया.
आनी कितें देवाची खुशी ती देवूच जाणा. ताच्या जिवितांत आनी पयत सभेच्या जिवितांत ही खुशी जावंक आमी सगळीं मागुया. सो आयच्या दिसा तुमच्या खासगी मागण्यान तेरसांत तुमी ताचे पासत मागत रावचें. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. आय 1 आपटॉन सायबा पडला पान 116 आय 1 पेज 116. आपटॉन सायबा